नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। एंट्री टॅक्सार कोल्हापूर बेळगावच्यान गोयचेर दबाव हाडपाचे मोठे यत्न। कोल्हापूर सावन म्हाल बंद, गोयचे गाडयांक बंदी। बेळगाव आयताराच्यान बंद। काँग्रेस म्हणटा एंट्री टॅक्स नाका, हॉर्टिकल्चर महामंडळ म्हणटा भिवपाची गरज ना। म्हापशेचे पुलिसांनी लाटंबारचे दिवचलचे दोगा आरोपींक केली अटक। सप्तकान म्हापशांतली दुसरी घडणूक। दर्यादेगांनी बेकायदेशीर शॅक्सांचेर सरकारी संस्थांचे नियंत्रण ना, हायकोर्टान काढली खरडपट्टी। हे फुडें अधिकाऱ्यांक धरतले जबाबदार, अधिकारी सुचोवंक सरकाराक सोमार मेरेन प्राज। उसगावच्या सरकारी कत्तलखान्यात बेकायदेशीर कत्तल, मारपाक वेल्ले 40 तरणे पाड्यांक सोडयले। मामलेदार पुलिसांनी केली कत्तलखान्याची पळोवणी, केस दिली गोरवा खात्याकडेन। सरकारान मराठी राजभाषा केली ना जाल्यार लोकसभा वेंचणुकेन भाजपा आड वावुरतले। मराठी राजभाषा जायना तो मेरेन भाशीक वाद सोंपचो ना। मराठी राजभाषा आंदोलनाची शिटकावणी। आणि गोयचे रामाचे देवळांनी मनयलो राम जल्माचो सुवाळो। पणजे भाटल्यान कोलवाळे पर्तगाळी जाले दनपारा राम जल्माचे मोठे उत्सव। पळयात गोंयकारांची रामनम। खबरो विस्तारान। एंट्री टॅक्साचे आड कोल्हापूर आणि बेळगाव चेंबराकडच्यान गोंय सरकाराचेर दबाव हाडपाचे मोठ्या प्रमाणात यत्न चल्ल्यात। गोंयच्यान माल व्हरपाक येवपी गाडयो भरपाक दिवचे ना अशें कोल्हापूरचे ट्रॉलीवाल्यांनी थारायला। थंयचो माल येवप बंद जाला। ते शिवाय बेळगावच्यान हे आयतारा सावन मालाची येरादारी बंद करपाचें थारला। गोंयचे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन म्हणटा कोणेय कितें वावड्यो उठयल्यो तरी हॉर्टिकल्चराची सवाय भाजी बंद जावची ना। मात फळभाज्यो म्हारग जावपाचे भयान प्रदेश काँग्रेसीन एंट्री टॅक्स रद्द करचो म्हूण मागला। पयलीं कोण धाडपाचो ना ताणें धाडूं नये, पण येना म्हणून कोणें सांगलें तुका? सगळे ट्रक येतात। आतां कोणें लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम केलो जाल्यार दॅट इज फॉर दॅट स्टेट टू टेक केअर। मायंड यू, एवरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट मूव्स टू दी स्टेट फ्रॉम गोवा। दॅट इज इट्स नॉट दॅट आमी कितें कांकणां घालेले। म्हणजे मेन इशू, अ स्टेट वॉन्ट्स टू लेवी अ टॅक्स। Who is some transport lorry association to tell me? Just because हांव तुका सांगता मिडियान भितर सुद्दां हो विशय ज्या पद्दतीन जाला पळय, that is mainly because some of them have head offices in those areas. A state has, आमी केन्ना महाराष्ट्रान खंयचो टॅक्स लायला हाजेर तुवें कमेंट केला? Have you written any article on that? महाराष्ट्रान प्रोफेशनल टॅक्स आहा, महाराष्ट्रान ऑक्ट्रॉय आसा, महाराष्ट्रांतले सेल टॅक्स, वॅट is much higher than on petroleum product and I can decide about advertisements also tomorrow. The media has to look after interests of the state. Mandaichir diversion, Goa cannot be bullied. प्रवेश कर रद्द करी मेरेन गोंयांत दिसपट्ट्या गरजेच्यो कसल्योच वस्तू धाडप ना असो निर्णय कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्या येरादारी कंत्राटदारांनी घेतला। गोंय सरकार ह्या निर्णयाक राजकी खेळ म्हणटा। आमी गोंयच्यो गाडयो धाडून माल हाडटले अशें गोंय सरकारान जाहीर केल्ल्यान कोल्हापूरचे वेपारी चाळवल्यात। गोंयच्या गाडयांक मार्केटांत येवंक दिवचे ना अशें तांणी थारायलां। ह्या निर्णयाचो दूद येरादारीचेर वायट परिणाम जावं येता। आम्ही आमच्याकडे गाड्या आल्यानंतर बघू। आम्ही आमच्या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये गोवा पासिंगच्या गाड्या आम्ही येऊ देणार नाहीत आणि माल भरू देणार नाही। आणि आज जवळजवळ 40-50% तरी माल कमी आलेला आहे दूध तुम्हाला। येरादारी कंत्राटदाराच्या आंदोलनाक लागून दुधाचे दर वाडूं येता अशें दुधाचे वेपारी म्हणटात। हांगाच्यान पळय जेंचे ट्रक वता ते तेंच्यान थंय जर आडयत जाल्यार तांकां प्रॉब्लेम जातलो। मागीर तेंच्यानी आडयलें जाल्यार दूद वारणा दूद येवचें ना, भायलें दूद येवचें ना। प्रवेश कराचो प्रश्न गोंय सरकारान बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी कर्नाटक राज्य लॉरी धनी महासंघाचो अध्यक्ष GR शणमुगप्पान केल्या। गोंयची एकूय गाडी बेळगांवांत घेवचे ना अशी शिटकावणी तांणी दिल्या।
देखो हमारा भाई लोग है गोवा वाला, उसको गाड़ी बेच के लेकर आता है, ये तो सोल्यूशन करो कर को बोला तो वो छोड़ के ये ईगो में बैठ के ये लोग ऐसा काम किया तो कैसा होता है। गोवा का गाड़ी कोई भी नहीं आ सकता है, आएगा तो भी मर्चेंट वाला लोड नहीं देगा, माल नहीं देगा। सीएम नहीं सुन रहा है, वो ठीक बात नहीं है। सीएम ईगो में बैठा है, वो तो बहुत रैशली बात किया, हमको रेस्पेक्ट भी नहीं दिया, बात करने में मौका भी नहीं दिया वो दिन। वो बहुत बड़ा गलत बात है। कहाँ भी सीएम ऐसा नहीं ले देता है। ये लोग सीएम हमको बहुत बड़ा इग्नोर किया, इंसल्ट करके भेजा हमारा को। वो बहुत बड़ा गलत बात है। कोल्हापूरच्यान गोंयांत म्हाल घेवन येवपी ट्रकवाल्यांनी प्रवेश कराची फी गोंयांतल्या दुकानदाराकडच्यान वसूल करपाक सुरवात केल्या। तेंच्यांनी एंट्री टॅक्स भितरले, सिटी भितरले ते 300 रुपीज लावन धाडला तेंच्यांनी, कित्याक तेंच्यांनी थंय ऑलरेडी लोकल पुलीस हे ते सगळे नोटीस बीन दिवन घेवन आयच्यान बंद करता म्हणटात ते, म्हणजे आयज भाजी घालतले मागीर रात्रीच्यान बंद, म्हणजे फाल्यां एक दीस भाजी येतली आनी ते म्हणटले ते ट्रेनीनी आमी ट्रेनीन लोक येतले म्हणून ट्रेनीनी हाडपा दिवचे ना, खंयचे गाडी खंयचे गोंयची गाडी वचत जाल्यार ते आडयता म्हणटात। गोंया भायल्यान येवपी भाज्यो मातश्यो म्हारग जाल्ल्यान थळाव्या भाज्यांची मागणी वाडल्या। हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाच्या सगळ्या गाडयांचेर भरपूर भाज्यो आसात अशें महामंडळाचे अधिकारी म्हणटात। कॉर्पोरेशनाक भाज्यो दिवपी वेपारी आनी येरादारी करपी ट्रक धनी आंदोलनात वांटेकार जावचे ना अशें महामंडळ म्हणटा। गोंय सरकारान प्रवेश कर रद्द करचो अशी मागणी काँग्रेसीचो आमदार विश्वजीत राणेन केल्या। माझो काँग्रेस पक्षाचो स्टँड आहे एंट्री टॅक्स अबॉलिश करपाचो, 1 रुपया चार्ज करपाचे ना। जर आता प्रश्न कसो आयलो, जर 100 रुपया जर नॉमिनल जालो तर आमी तेजेर विचार करू शकता, पूण एज ऑफ टुडे वी आर सेइंग इट शुड बी अबॉलिशन मेक झिरो। दॅट्स द स्टँड ऑफ द पार्टी। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। म्हापशेच्या एके मतिमंत चलयेचेर विनयभंग जाला म्हूण पुलीस कागाळयल्या। चली 20 वर्सांचे, ताका फटोवन व्हरून आरोपींनी ताचो विनयभंग केलो अशें बापायन म्हणला। म्हापशेच्या पुलिसांनी लाटंबारचे दिवचलचे दोगांय आरोपींक अटक केल्या। चलयेचे बापायन केल्या ते कागाळी प्रमाण 13 एप्रिला सावन चली बेपत्ता आशिल्ले। ताचो विनयभंग जाला अशें बापूय कागाळीन म्हणटा। हसनोडेच्या एके अल्पवयीन चलयेचेर सामुहीक बलात्काराचे प्रकरण उक्ताडार आयले उपरांत 4 दिसां भितर हे दुसरे प्रकरण। दिवचल लाटंबारसेच्या प्रदीप मळीक आणि चंद्रशेखर मळीक ह्या दोगा तरणाट्यांक म्हापशे पुलिसांनी अटक केल्या। दोगांनी मेळून आपल्या मतिमंद चलयेचेर विनयभंग केला म्हूण तिचे बापायन पुलिसे कडेन कागाळ केल्या। चली म्हापशेचे हे चली 13 एप्रिला सावन बेपत्ता आशिल्ले अशी कागाळ चलयेच्या बापायन पयली पुलिसांकडे केल्ली। चलयेच्या मोबायल फोनावेल्यान पुलिसांनी चलयेक सोदले। दिवचलच्यान म्हापशा वचपी बसीन चली पुलिसांक मेळ्ळे। चलयेक वैजकी तपासणी खातीर व्हेला। म्हापशेच्या पुलिसांनी प्रदीप नाईक ह्या आरोपीक बिरेस्तारा अटक केली। आपल्या चलयेचो विनयभंग जाला म्हणपाची कागाळ चलयेच्या बापायन हे अटके उपरांत केली। पुलिसांनी चंद्रशेखर मळीक ह्या दुसऱ्या आरोपीक शुक्रारा अटक केली। ह्या दोन्ही आरोपींक गुन्ह्यावाची 365, 354 आणि 342 कलमां लायल्यात। ह्या कलमा प्रमाण 365 अपहरण करप वा फटोवन व्हरप, 354 विनयभंग करपा खातीर तिका मारपेट करप, बळजबरी करप, 342 बेकायदेशीर रितीन ताब्यात दवरप। रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टे, प्रुडंटा खातीर। गोयचे दर्यादेग वाठारांनी बेकायदेशीर शॅक्सांचेर सरकारी यंत्रणेचे नियंत्रण ना म्हूण हायकोर्टान खरडपट्टी काडल्या। दर्यादेग वाठारांनी पर्यटन सिजनान वर्सान वर्स बेकायदेशीर शॅक्स अळमी कशी वयर सरतात, तांकां सरकारी संस्था विचारिनात। कोण तरी ते कोर्टाच्या नजरे मुखार हाडटा आनी मागीर कारवाय जाता, तो मेरेन सीझन उलगता। हे फुडें अधिकाऱ्यांक असले गजालींक जबाबदार धरतले। जबाबदार अधिकारी कोण आसतलो ते सरकारान सोमार मेरेन सांगचे अशें हायकोर्टान म्हणला। दर्यादेग वाठारांत जावपी शेकांच्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर थळाव्या पंचायतीचे मातूय लक्ष नासता म्हूण हायकोर्टान ग्रामपंचायतींचेर फोग काडला। CRZ नेम मोडून बांदिल्ल्या बेकायदेशीर शेका विशीं कोर्टान सुनावणी चालू आसतना हायकोर्टान ही तिडक काडली। दर्यादेग वाठारांत बेकायदेशीर शेक बांदप ही सदांचीच गजाल जावन पडल्या। हंगाम सुरू जाता तेन्ना ही बांदकामां जातात। ह्या बेकायदेशीर शेका विशीं लोकांनी कागाळ केले उपरांत कारवाय सुरू जाता आनी जेन्ना शेक मोडटात तेन्ना सीझन सोंपिल्लो आसता अशें कोर्टान म्हणलां। दर्यावेळ वाठाराची जतनाय करप खूब गरजेचें आसा। बेकायदेशीर बांदकामां ह्या मुखार चलची ना अशें हायकोर्टान म्हणलां। दर्यावेळेर नदर दवरूंक शकता अशा संस्थेचें नांव हायकोर्टाक सुचोवचें अशें हायकोर्टान एडव्होकेट जनरलाक सांगलां। दर्यावेळ वाठारांत बेकायदेशीर बांदकाम जाली जाल्यार ह्या संस्थेचेर न्यायालय अवमानाची केस घालतले अशी शिटकावणी कोर्टान दिली। ह्या प्रकरणाचेर सोमारा मुखार सुनावणी जातली। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। आरोशे एके हॉटेला भायर दनपारां 2 टॅक्सी ड्रायव्हरां मदीं झगडी जावन एकल्याक सुरो मारलो।
जुस्तियान डिकोस्ता हे सांग्यावेले कालेच्या टॅक्सी ड्रायव्हराच्या पोटाक सुरो मारलो. गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका मेडिकलान घालो. सांजे ताका मरण आयलें. ताचेर हल्लो करपी उल्हास ह्या टॅक्सी ड्रायव्हराक वेर्णेच्या पुलिसांनी अटक केली. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.